Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. Welcome Mishtano in Casino Pride. Just imagine. What a week it was and what a news we got. आता तुम्ही लफडा करपाक सामके फ्री. खास करून लग्न झालेले सेक्शन 497 रद्द झाले मरे. माझे तशें कांय ना. माझे कशें आना मरे. हांव दुसऱ्यां खातीर खूश जाता रे. म्हाज्या खातीर तशें कांय ना. म्हणजे एडल्टरी इज नॉट क्रायम जर कोर्ट म्हणटा जाल्यार आमकां कितें. सक्की बायल आसप केन्नाय बरें न्ही. रिस्क नासता भितर. नहीं स्टेपनी आसप बरी पण लग्ना उपरांत भी ना 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 ये तो बड़े लोगों के शौक है भाई. बाकी आमच्या गोंयांत केदोय व्हडलो गिरेस्त मनीस आसूं न्ही तो आपणाक जाय तें नुस्तें हाडपाक स्वता आपूण मार्केटान वयता. एक त्रिफोत घालता, रेबॅन घालता, पिशवी घेता आनी तो आपूण वयता. आपणाक जाय तशें नुस्तें बाजारांत सावन तो हाडटा. म्हणजे आपणाक जाय तशें नुस्तें बाजारांत सावन हाडप, तें घरा कडेन दिवप आनी मागीर जेवण रेडी जातकूच ताचेर ताव मारप इज रियल गोंयकारपण रे. पयलींच्या तेंपार नुस्त्या मार्केट म्हणजे मारियो मिरांडाचो कॅनवास, पिशवेंतल्या नुस्त्याचो आंगाक सगळो वास, नुस्त्या वाट्यांनी भरलेले सोपे, बांगड्या बोडकेक माजराचो घास, इसवण घेतना तें वाणपण, नुस्तेकान्नीचें तेजेर शाणपण, बाबा पुता करपी ते नुस्तेकार, चांदी कशी चमचमपी वेल्ल्यांची रास. कोणे पिशवी हाडूंक ना, कोणे हाडल्या पिचकी नोट, थोडे घेता मनभर नुस्तें, थोडे करूंक येता टायमपास. पयलींच्या तेंपार नुस्त्या मार्केट म्हणजे मारियो मिरांडाचो कॅनवास. 50-100 वांटो घेवन वाटे वयल्या तावेर्नान 1-2 ग्लास. पयलींच्या तेंपार नुस्त्या मार्केट म्हणजे मारियो मिरांडाचो कॅनवास. हें जालें पयलींचें. आयची परिस्थिती ही अशी. खूब फाटी म्हाका नुस्तें खावपाक विटलां आतां. तरी आसतना हें नुस्तें घेतलां आयज. इसवण घेतलां हें घेतलें हांवें पळय. पूण आतां हें पळोवन म्हाका हें दिसता म्हाका नुस्तें खावंक भायर उडोवंक अशें म्हाका दिसता. हे मार्केटान कोणाची नदर ना, मुन्सिपाल्टीची ना आनी गव्हर्मेंटाचीच तरी ना. असले लोक आहा फक्त तांकां पयसो मेळ्ळ्या पुरो. हाडभरी तांकां पयसो मेळ्ळ्या पुरो लुटपाक. त्या नुस्तें तूं पयशे 200 रुपयाचे 300 रुपया पयशे दिवन ते नुस्तें व्हरून भायर उडोवचें पडल्यार पतो येता. बांगडे सुद्दां एक दीस तशें आसा खावपाचें ना. मेळटा न्ही तांकां बसपाक सुद्दां दिवपाचें ना. कोणा कडेन मेळटा ताका बसोन दिवपा जाय लोकांचेर. आनी तो कोणा कडेन हाडटा ताका काय कळटलें मागीर. मेन म्हळ्यार न्ही आमच्या गोंयांत इनाफ नुस्तें मेळटा. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करूं नाका, इम्पोर्ट करूं नाका. सो आमचें नुस्तें आमकां बॅलन्सींग मेळटा न्ही. जावं 2 पयशे मायज जाल्यार येता पूण बरें तरी हाडटले. शेवटी गोंयकार आमी. आमकां 2 पयशे चड लाय, चड घे पण फ्रेश आनी प्युअर नुस्तें दी. हालीं पण नुस्त्या बाजारांत लोक कमी आनी पॉलिटिकल पक्षाचे फुडारी चड दिसतात मरे. पयलीं काँग्रेस आनी मागीर विश्वजीत 10 फावटी काय 7-8 फावटी. नुस्तेकांनी म्हणटा हालीं गिरायक कमी आनी राजकारणी चड येवपाक लागल्या नुस्त्या बाजारांत. येयले म्हणून कांय ना खंय पण 1 रुपयाचें गिरायक घालिनात खंय ते. वयल्यान आनी सॅम्पल टेस्टींग म्हणून 6 किलाचें इसवण व्हरतात खंय आनी परत दीत ना हाडून. बेश्टे जस्ट इमॅजिनाक अशें कळ्ळें रे. काँग्रेस तर सांगपाक सोदता की नुस्त्यांनी फॉर्मालीन आसा 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 आनी विश्वजीत राणे ठासोवपाक सोदता की नुस्त्यान फॉर्मालीन ना 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 ना. हातूंत आतां शेणले ते कोण? गिरायक आनी नुस्तें विकपी नुस्तेकार. Just imagine. पयलीं तुमचें डिपार्टमेंट नुस्त्याचेर चॅकींग करता, मागीर टेस्ट करता, मागीर तितून फॉर्मालीन आसा म्हणटा, मागीर तितून फॉर्मालीन ना म्हणटा, मागीर फॉर्मालीन परमिसिबल लिमीट आसा म्हणटा आनी आतां तर तुमी म्हणटा नुस्त्यान फॉर्मालीन नात म्हणटा. कित्याक तुमी अशें गोंयकारांची म्हणजे नुस्तें खावपी गोंयकारांची अशी दिशाभूल करतात सर? We are politicians. Where is Goa's politics heading now today? Unsafe to worst. हे तुम्हीच सांगता स्वतः. शिव 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 शिव. आता किती सांगता ते आणि उलोवन अर्थ ना.
मिलिंद नायकाक 2 फावटी मंत्रीपद आनी राजेश पाटणेकराक एकदांय ना. पर्रीकर राजेश पाटणेकराचो दामू नायक करपाक सोदता कितें? अशें दिसून येता म्हाका. राजेश पाटणेकराक सदांच डावल्लो वता, सदांच. आनी हें योग्य न्हू. फॉर्मलीन बरें याद जालें. रेजिनाल्डान सुद्दां एकदां एसेंब्लीन प्लास्टीक तांतयां आहाय म्हणून हाडून दाखयलेली बी. हो आतां एक्झॅक्टली इशू. आनी हो इश्यू वाडयता आनी हे लोक जो मनीस सांगू शकता की प्लास्टीकचे तांतयो आहा म्हणून तेजी तकली कशी आसतली बी हांवें सांगपाची गरज ना. ते तांतीत ते. आनी तेजे आनी कितें उलयतलो हांव? तो दिसताच तांती सारको. हें अशें म्हणू नाका बाबा. ताणें एसेंब्लीन एक डावट उक्तायल्लो बस. रेजिनाल्ड कितें एक्सपर्ट तो काय सायंटिस्ट? म्हाका दिसना ही हॅज बिकम अ सायंटिस्ट. कदाचित जावं शकता कितें तो प्लास्टीक तांते तयार करता आनी म्हणूनच ते तांती म्हणटा तेका. रेजिनाल्ड हें आयकोन भिरकावलो आसतलो न्हू. Just imagine. रेजिनाल्ड आयकलें मरे तुवें? विश्वजीत तुका कितें म्हणटा तो? ही कॉल्स यू अ ताती. हांव हंबल. आय हॅव गॉट नो एरोगन्स. म्हाका कितें म्हणून म्हाका दूख लागना कित्याक आमी गोंयकारां मोग आहा. आमकां गोंयकारांचें एक हें आहा. आमगे रोगत गोंयकारांगे हिंद आहा. कितें गोंयकारांचें रोगत आमकां आहा. आनी हें सॉल्व करप आमी हें कोत्ताय. आमी हे इश्यू रेज केले जाल्यार आमी गव्हर्मेंटाक विचार कितें जाय. आमी पीस दवर. आमी कितें म्हूण नॉट जस्ट लायक मी रेजिनाल्ड. अ ग्रेट मॅन. दुसऱ्यांक आपल्याचेर जोक सुद्दां जाल्यार दुसऱ्यांक हांसोवपी. आपणाक कितें कोणें म्हटलें जाल्यार कांय फरक पडना. सदांच दुसऱ्यां खातीर. यू जस्ट लायक मी, अ ग्रेट मॅन रेजिनाल्ड. ओके. परतीचो पावस सुरू जालो आनी आतां आमी विंटरान एंट्री मारपाचे आसात. पोरूचे स्वेटर्स आनी जॅकेटां आतां भायर काडून दवरात. धुवा बिया आनी बरी सुकोंक घालात ती. नाजाल्यार मागीर नवी घेयात. तितून कितें. मिड ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी मेरेन थंडी पडटली अशें म्हाजें प्रेडिक्शन. तुमकां जस्ट इमॅजिन न्हू सदांच नवें नवें कितें मेळटलें आयकपाक. बाकी प्रेडिक्शनां आतां करपा सारकी सद्या परिस्थिती ना रे. कोणें प्रेडिक्ट केल्लें की मिलिंद नायकाक परत मंत्रीपद मेळटलें म्हणून? Just imagine. मिलिंद बाब, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मंत्रीपद मेळ्ळें तुका. आज खुश तो बहुत होगी तुम. हाय. 100%. I'm always happy. I'm always satisfied. अर्बन डेव्हलपमेंट अशें मोठें गडगंज फ्रांसीस डिसोजाचें खातें तुका मेळ्ळां. आतां कितें करतलो? आता मंत्रीपद मेळ्ळें. आतां विचार करूंक टायम घालूं नाका. 4 म्हयन्यात कितें उरलें. आजून चिंत्ता बरें 1 मिनीट मातसो 1 मिनीट टायम आसात न्हू तुज्या कडेन इतलो. जाल्यार हे सुभाष वेलिंगकरान कितें म्हटलां पळय तें मातशें पळय. ऐक. राजकारणांतल्यान जे ओवाळले थोडे जांकां आमी म्हणटात म्हणजे वायट लोक जे निवडून येवंक जायना खरें ते निवडून येतात काय ना. मिकी पाशेको निवडून येतालो काय ना. बाबूश मोन्सेरात हो अत्यंत सज्जन मनीस तो निवडून येतालो काय ना. चर्चिल आलेमा हो एकदम बऱ्यापैकी सांगतो एकदम सज्जन आनी तो निवडून येतालो काय ना. कसो येतालो निवडून तो? एखाद्याक निवडून जर येवपाचें जर आसा जाल्यार तुमी पयशे वाटात. रावण जर पयशे अदीक वाटूंक जर शकलो आतां जाल्यार त्या रावणाक निवडून दिले कित्याक तो अदीक पयशे आसा ताचे कडेन. आनी सामान्य राम जो वनवासी जो आसा तो कितलोय सज्जन आसूं न्हय आनी कितलेंय बरें ध्येय ताचें आसूंनी तो आतांच्या लोकशाहीन निवडून येवचो ना ही स्थिती आसा. सुभाष वेलिंगकर म्हणटा की बीजेपीचो एकटोय मिनिस्टर नितळ ना. सगळे पयशे घेतात अशें सुभाष वेलिंगकर म्हणटा. सगळे पयशे घेतात. कितें ते मेन. सीएमाक खबर ना दिसता हें. हे आमच्या सीएमाक खबर आहा. आमकां एक सांग कशें कितें मॅनेज केलें तुवें सगळें मिलिंद बाब? आमचे सगळे वयल्यान कनेक्शन. वयल्यान म्हणजे दिल्लीच्यान? दिल्लीसून न्हय वयल्यान. खंयच्यान वयल्यान? ओ उपर वाले का कनेक्शन. देवाचें कनेक्शन. आतां तुवें चार्ज घेतला सगळो. आनी चार्ज घेतलो म्हणजे तेंचे विशय आसलेले तेंचेर. एक मिनीट आं विजय तुका 2 मिनटान फोन करता प्रेसाक. विजयाचो कॉल घेना मिलिंद आतां. अनबिलिवेबल. भावी मुख्यमंत्र्याचो फोन घेना तूं. नाल्यार विजय सरदेसाय पळय
मंत्री जावन 1.5 वर्स जालें पण आयज सुद्दां आमचो तो केन्नाय फोन घेता. फक्त दनपारचो तो मातसो फोन घेना कारण ही इज अ पक्का गोंयकार. जे लोकांक मातशी एक डुलकी जाय पडटा, जॅम जाय पडटा न्हू. आतां तुमकां जायना, जे लोक काय अशें दोळ्यार फातर येना तुमचें सामकें, तेन्ना एक 15-20 मिनटां मातशें. आतां सुद्दां हांव विजयाक कॉल करीत न्ही जाल्यार टडक्क करून फोन घेतलो म्हाजो. इनफॅक्ट लास्ट विकूय हांवें ताका फोन केल्लो टू इनवायट हिम फॉर अ सेशन. नॉट असेंब्ली रे, आमचें सेशन. आतां फाटल्या विकान तो येवंक ना. आयज तरी तो येता जाल्यार पळोवया. लास्ट टायम आनी परत ह्या फुडें फोन करचो ना विजयाक. हांव आतां लास्ट ह्या परत एकदां ताका हांव फोन करता, कळ्ळें. बेश्टें आमी कितें बेकार. विजय सरदेसाय यो. हॅलो विजय बाब. विजय बाब, फाटल्या विकान येवंक ना तुमी. माजर केलें तुवें. ते कितें तें? माजर केलें तुवें आमकां म्हणटा हांव. कितें तें? कॅट केलें आमकां तुवें म्हणटा हांव. आयक सांगता, जॅक डॅनियल्स हाडलेली पण तूं येवंक ना. ह्या फावटी ग्लॅनफिडीक हाडल्या. आसा मरे तूं आयज सांजे बसया मातशें. बसता मडगांव. नाका मडगांव मागीर गर्दी येता बेश्टी न्ही. जाला कितें 2 ग्लॅनफिडीक हाडल्या आनी आसा आमी 10-12 जाण इन्क्लुडींग यू. मागीर कितें करपाक तें? कसलीं फकाणां तुमची? ना भाई, ग्लॅनफिडीक म्हारग न्हू, मातशी शॉर्टेज आहा बजेटाची. शॉर्टेज त्या लायफ गेली रे. आतां घाल ताका एकल्या कोणाक घाल तुम्ही. तूं अशें म्हणटा जाल्यार टोपी घालची पडली आतां कोणाक तरी. भाई तूं फक्त यो. ह्या फावटी तूं चकना बी कांय हाडूं नाका. चकनाय आसा हाडलेलो ऑलरेडी. आसा म्हणटा हय विजय भाई, चकना आसा. फक्त 1-2 चिली जाय. हांव मागीर करून दिता तुका. तूं येवन मागीर चिली मारतलो तें बरें आसा, पण तूं येतलो काय ना तें म्हाका तरी सांग, कन्फर्म कर. हॅलो विजय भाई, आयकुपाक येता न्ही? मिडिया म्हजे फुडें आहा. हो ओके कळ्ळें. एक काम कर, व्हॉट्सॅप कर म्हाका मागीर. हय व्हॉट्सॅप कर म्हाका. तुमकां एक खबर आसा, दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय हांच्या भितर एक गजाल सामकी कॉमन. दोगी तडक्क करून केद्या राती फोन घेतात. केन्नाय कर. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ट्राय करूं शकता. 2, 3, 12 केन्नाय फोन करा. करा न्हू, म्हाका कित्याक. Just imagine. हर मर्ज की दवा शराब है गालिब. हर मर्ज की दवा शराब है गालिब. एक दीस फार्मसी बंद आसली म्हणून क्या फरक पडटा है. अशें हांव म्हणिना रे. हांव म्हणिना. अशें आमच्या वाड्या वयलो बाबलो एस्कोबार म्हणटा. तेजी ती रचना. ही जाली कितें 28 तारखेक अख्ख्या इंडियावर फार्मासी बंद आसल्यो. दे आर ओपोजींग ऑनलायन सेल ऑफ मेडिसिन्स एंड ड्रग्स. तुमकां कितें दिसता? म्हाका तरी दिसता की वखदां मेडिसिन्स म्हणटा पळय ती ऑनलायन कशी तूं ऑर्डर करूं शकता. तो कितें फ्लिपकार्ट सेल, फेस्टिवल ऑफर, 50% डिस्काउंट ऑन रेमिप्रिल. Get 1 strip of GNC folic acid tablets free with Dolo 500 mg tablets. तुम्ही शरब आणि टॅबलेटी ऑनलाईन कशी घेऊ शकता काय म्हणटा हांव न्ही. जो मेरेन डॉक्टर RX बरोवन आपल्या हाडबडीत हँडरायटिंगान प्रिस्क्रिप्शन दिता आनी फार्मासीवालो ती वाचून समजून तुमकां सारकी वखदां दिता, ते पर्यंत बरें आहा न्ही. आमकां ऑनलायन फार्मासीज नाका अशें म्हाजें मत. हें म्हाजें एक प्रामाणीक मत. आतां तें कोणें विचारूंक नासलें तें वेगळी गजाल, सोडून दी. Just imagine. आणि रातचे 10 वरांचेर तुमचो फेवरेट शो जरा हटके. The all-new Prudent app is here. Watch news videos and bulletins on the go. Catch up with all your favorite programs.
Never miss a breaking news with Prudent notification. Watch Prudent TV live on your phone. All new features and a brand new Prudent app available for Android and iOS. Just imagine. निलेश काब्राल मंत्री जालो पळय तेन्ना आमकां एक गजाल कळ्ळी जी इतली वर्सां कोणाकूच खबर ना. आफ्टर शपथविधी निलेश काब्राल वेंट टू कॅबिनेट रूम. देर हॅलो ज्युनियर, से गुड मॉर्निंग टू सिनियर. आणि मागीर निलेश काब्रालाचे सिनियर मिनिस्टरांनी रॅगिंग केलें. रॅगिंग फक्त कॉलेजींनी आयकल्लें, कॅबिनेट कलिग्जा भितरूय रॅगिंग जाता हें आतां आयज म्हणजे पळोवपाक मेळ्ळें. एकलो आनी तर असो चॅक करपाक सोदतालो भितर कितें चल्लां तें. आईन भितर कितें चल्लां काय रॅगिंग चल्लां रे. मंत्र्यांच्या कॅबिनात डोकावून बघणे पाप आहे. पाप है ये, मैं तो कहता हूँ पाप का बाप है ये, और ये गुनाह अजीम तुम्हारे हाथों से हुआ है जो दरवाजे की झांक कर देख रहा था. आणि हांगाच तुमकां हांव विजय आनी सुदिना भितरलो एक डिफरन्स सांगता. सुदीन इज व्हेरी कूल मायंडेड. पळयात, तो ग्लास धुकलता पण कितलो स्लोली आनी मायल्डली, शांत, मॅच्युअर्डी म्हणजे मॅच्युरिटी झलकता. त्या उदकांसून झलकता तशें तेच्या एक्टांसून मॅच्युरिटी झलकता सुदिनाची. आनी हांगा विजय सरदेसाय, कोणे तरी ताच्या कडेन टिश्यू पेपर बॉक्स मागलें आनी विजयान तें कशें दिवचें पळया. देखिए कैसे सत्ता में मदमस्त नेता फेंक रहा है टिश्यू पेपर का बॉक्स. किसने मांगा वो बॉक्स, क्यों फेंक दिया मंत्री विजय सरदेसाई ने वो बक्सा. आखिर क्या वजह थी, क्यों गर्म हुए विजय सरदेसाई टी कॉफी कैबिनेट मीटिंग में. क्या चल रहा था विजय सरदेसाई के मन में. शायद छोड़ना चाहते हैं बीजेपी और गिराना चाहते सरकार को. शायद कांग्रेस से हो गई है दिल जमाई विजय सरदेसाई की. देखिए कैसे फेंका उन्होंने टिश्यू पेपर का बॉक्स. आणि ह्या सायडीक निलेश काब्रालान आपलें काम सुरू केलें एज मंत्री सोमतें. आता एक फायल सुद्दां ना, पर्रीकरूय गोंयांत ना. खंयचें काम, कसलें काम सुरू केलें काब्रालान. निलेश बाब, तुमी मंत्री जाले आनी आमची चिंता मिटली. आतां आमची सगळी ती पेंडींग कामां ती गपागप सपासप जातली. अरे बाबा, तुमी कितें चिंतता अशें इतलें. आतां हांव आमदार ना, हांव मंत्री आसा. आतां तुमचें काम करपाक जाय जाल्यार तुमी कितें तरी वेगळें करपाक जाय. तुमकां आजून कळना व्हॉट आय मीन टू से. प्लास्टीक बॅगांचेर बंदी आसा, लेदर बॅगांचेर बंदी ना अजून. लेदर बॅगाचेर बंदी ना म्हणजे कितें मिनींग म्हाका तें कळना व्हडलेशें. Just imagine. सुदीन म्हणटा मायनींग नोव्हेंबरासान सुरू जाता, गुड न्यूज ऑक्टोबरान येतली खंय. तूं सांग, मायनींग केन्नासावन सुरू जाता. फुडल्या 4 म्हयन्यांनी. तुमचें हें उतर सुदिनाक लागतलें हां सामकें मातशें. लागून तुजें आनी सुदिना मदीं हार्मोनियस कॉम्पोजिशन दिसना अजून मेरेन तरी ना. हाजेर आमी वी नीड टू वर्क ऑन दिस. अनरिजर्वडली अनरिजर्वडली. रिजनल प्लॅन केन्ना फायनल जावपाचो तें म्हाका खबर ना. स्वच्छ भारत अभियानाचे तुमकां हांवें फाटल्या आठवड्यान सांगलेलें की कांय जाण बेश्टेच कॅमेरा खातीर स्वच्छ भारत अभियान करतना आमकां दिसतात. एकामेकाच्या पांयात कडेन झाडू मारतात पण रेब्यान गटारान हात घालचे ना. आतां तर रायट जाली. सावथ गोवा कलेक्टरेटान KTC बस स्टँडार डिवायडरांचे स्वच्छ भारत केले. डिवायडर, आय मीन डिवायडर कोण साफ करता रे. कितें आसता डिवायडराच्या मदीं भितर कितें. नावेलीम पंचायतीनूय स्वच्छ भारत केलें.
पण तुम्ही हे काढून कित्याक घातले तुमकडे हांव तुमगे लुइजीन फलेरो तांकां सगळ्यांक फुडें काडटा पूण आपूण मात सान्न मारिना कसो सान्न हातींक येना फोंगाण कोतले ते पेपरांचेर घातले तुम्ही काटाय जाल्यार थोडे हेल्प घे आनी हें सगळें क्लीन करे हय डोंट डू इट फॉर द फोटोग्राफ they will be happy to give you a publicity हांव ना जाल्यार तुमकां जाता हांव येता मुगे ते थोडी लडली लक्ष्मी आहाय ते डिस्ट्रीब्यूट करता येता नावेल इज ऑलरेडी डिक्लेअर्ड एज अ क्लीन मित्रांनो वॉट इज गोंयकारपण म्हणून म्हाका सदांच प्रश्न पडटा गोंयकारपण म्हणजे दर्यादेग जावं येता नुस्तें जावं येता हांगासरले लोक जावं येता शेतां भाटां निसर्ग दोंगर आनी हें तर परफेक्टली गोंयकारपण पिड्या जाता तोरां मोऱ्या पडच्या 8 दीस मोरे जोडोन जाता तोरां उजो लागपाक पुरो येदी शिकीत जेवण रुचीक लागना रे ना जायत तर मीठ मोगाचें दुयेंस वाडत वेता चेडो रातचो मेवो घेता चेडूं न्हिदेन सोपण येता मागीर पायताचो जागो जाता चेड्याक अशी मोरग दिता चेडूं रागान भरून आपलें घर वेता सोडून तांच्या लग्न आडको येता दोगांय पळोवन वाडीक वेता थंयसर रावन लगीन जाता आपली चूक जाली दूख जाली म्हणून माय पाय बेसावन दिवन जावं यांक पत्तून घरान घेता आतां पोट्ट्यांची कितें दादागिरी सुबे सुलोंग जायना रोखडे भायर काडटा सुरी आदी मानाय आनी कामेरी विस्वासान काम करी आतां मोरे वचत थंयसर जाल्यार फोटिंगिरी कितें तांची दादागिरी 100 रुपयान एका मेरी शेतान बसोन ओडटात विरी काम करिनात मात तरी बॉम्ब मारता मेरी कोतात म्हणून रे गजाली याची बायल पळोवन गेली ताची बायल बुडोन मेली वयर सर्गो शाली कादंबा येवची जाली 3:30 जाली तरी शेतान देवन आमकां मेरी 5 जावचे आदी म्हणटात बेतांव आमी घरी उदका तुजे लागीं मागता नोया पंचायता तूं जायतें सुदारप कोत्ता लोक बातमी म्हाका दिता टायमपास करूंक हांगा यो क्लब बांद रे पुता टायमपास रामी खेवंक भुरगे रस्त्यांचेर बसता ही उतरां म्हजी मोतीन गोळय भुरग्यांक लागत आयल्या वाळय पयले मागीर तांच्या कोळय घुमटेक धरून तांचे आलोय आयकोना तो 2-4 फुलय रातचे राती रस्त्यार पेटोवन घेवतात वाती म्हापशेंच्या पुलिसांक धाडून घेतो पालोय Just imagine. तर मित्रांनो याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हांव हांगाच सोंपयता मेळोया फुडल्या आयतारा 7:30 वरांचेर आनी रातचे 10 वरांचेर प्रुडंट मिडियाचेर होच प्रोग्राम घेवन जस्ट इमॅजिन तो मेरेन तुमी हांसत रावा खेळत रावा बरे भशेन रावा कळ्ळें आनी आतां मातशें बरें सुशेगाद न्हिदा फाल्यां काम आहा तुमकां चल येता तर देव बरें करूं सी यू नेक्स्ट वीक बाय Just imagine. Just imagine. Just imagine.